प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 4वा विसवोर वोड 18 ते 22 पर्यंत. Mathew chapter 4 verses 18 to 22. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. गलिलयाच्या दोर्याचे देगेर चलताना ताणें दोगा भावां सिमांव म्हणलेल्या पेद्रू आनी ताच्या भाव आंद्रेक दोर्यांत पागेर मारतेले देखले. ते खारवी आसले. ताणें तांकां म्हणलें, म्हज्या फाटल्यान या आनी तुमकां हांव मनशांक दोत्ता तसले खारवी करतलो. आनी रोखडेच जळां सोडून ते ताचे फाटल्यान गेले. आनी थंय तान फुडें वचून आनी दुसऱ्या हे दोगां भावां जाकोबा जेबेदाचे पुताक आनी ताच्या भावा जुआंक होड्याळ जेबेदा आपल्या बापाय सांगाताक आपल्यो रापणी शिवताले ते ताणें देखले आनी तांकां आपयले. रोखडेच होडे आनी आपल्या बापायक सांडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. प्रितीच्या बाबणीनो आयज जे शिवर्तमान आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेजू चौगा खारयांक आपयता. आनी बाबणीनो आमी बारीक ही देवाचें उतर आयज आयकलां जाल्यार आमी पळयता कशे भाशेन जेजू तांकां आपयता. तो कितें म्हणटा, म्हज्या फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशांक दवरतात तसले खारवी करतलो. बाबणीनो हे खारवी आसले. हे जे खारवी आसले नुस्तें दवरताले. म्हणजे रातचे वेताले, सकाळींचे येताले, नुस्तें जें मेवतालें तें आतां म्हाका दिसता तेंच्या बायलांक कोणा कडेन विकून तांकां थोडे दुडू मेवताले आनी एके भाशेन ते आपले जिवीत सारताले. म्हणजे खारव्यांचें काम करून ते आपले पोट भरताले. आनी जेजू ह्या खारव्यां कडेन वेता सकाळीं आनी तांकां म्हणटात, म्हज्या फाटल्यान येयात आनी हांव तुमकां मनशांक दवरतात तसले खारवी करतलो. भाव-भयणीनो, जेजून खारव्यांक कित्याक आपयलें? खारवी शिकलेले मनीस न्हय. जो कोण खारवीचें काम करता तो चड शिकोना. आनी भाव-भयणीनो, शिकलोय जाल्यार ताका जाय कित्याक खारवी कडेन एका दोर्या कडेन वचून खारव्यांक हाडपाक. ताच्यान वचूंक जाता इस्कॉलान, कॉलेजीन वचूंक जाता, सेमिनरीन वचूंक जाता. थंयसर बरे शिकलेले मनीस आहात तांकां थंयसर आपोवंक जाता. पूण जेजू खारव्यांक कित्याक आपयता? भाव-भयणीनो, एका खारवीक विचारीत जाल्यार जो कोण दोर्यान पयस वेता नुस्तें मारपाक आनी आमी तांचे कडेन विचारीत जाल्यार आनी आमी खरीच भाशेन आमी खारवी जाल्ले जाल्यार आमी नुस्तें मारूंक गेल्लीं जाल्यार हें काम करपाक, नुस्तें धरपाचें काम, ताका वेळ लागता, ताका खूब पासियेंस लागता. आनी ह्या खारव्यांक कितले फावटी थंयसर दोर्यान वेतकूच तांचो जीव पासून वचपाचो असली परिस्थिती येता, वानर येता, दुसरे खारवी आसतात जे ताजेर आड येतात आनी केन्ना केन्ना व्हडलीं जीं नुस्तीं आसात तीं ह्या खारव्यांक पासून मारून उडोवपाक प्रयत्न करतात. खारव्यांक आनी कितें करचें पडटा? खूब सॅक्रिफीस करचो पडटा. ते रातचे न्हिदनान दिसाचे न्हिदतात. एकदम कांसात जाता कित्याक तेन्ना दोर्या केन्ना कितले फावटी उदक चड आनी थंयसर आख्खी रातभर थंयसर दोर्यान रावन आनी व्हड्यार बसोन थंयसर नुस्तें धरपाचें काम सोंपें न्हय. आनी भाव भयणीनो, कितले फावटी हें सगलें काम करून, इतलो वावर करून, इतले कश्ट करून तांकां कांयच मेळना. थोडें नुस्तें मेळटा. जे भाशेन आयच्या शिवर्तमान आमी पळयता की ह्या खारव्यांक पयस गेल्ले आनी ते आतां येयल्ले आनी एका दुसऱ्या घडयेर आमी पळयता कशे भाशेन जेजू थंयसर देवाचें उतर शिकयता प्रायेर आनी पेद्रू आनी ताजो भाव ते पोत्तून येतात आनी जेजू तांकां विचारता, तुमी कांय धरूंक ना? आनी ते म्हणटात जेजू, आमी कांय धरूंक ना. आनी जेजू तेजे उपरांत ताजें व्हडें वापुरता, थंयसर देवाचें उतर पोरगोट करता आनी तेजे उपरांत ताका आपली रामपड मारपाक म्हणटा. म्हणटच भाव भयणीनो, हें काम खारव्याचें एकदम कठीण, एकदम वेळ लागता, एकदम त्रास जाता.
आणि जेन्ना जेजूक ही माहिती असली की हे खारवी इतले अशें काम करता ते तांचे जिवाचो पराभस करिनासतना ते आतां दर्यार वचून नुस्तें घोट धरताले, ही जी क्वॉलिटी असली हो ही जो स्वभाव असलो एका खारव्यांचो जावन आसा हो स्वभाव जो देवाक मानता आपले काम करपाक मनशांक दवरपाक. एक खारवी जेन्ना ताका देवाच्या उतराचेर सजमणी मेळटा आणि तो आता इतली परिस्थिती वाईट परिस्थिती नुस्तें गोट धरपाक वता, आतां जेन्ना ताका असली परिस्थिती मेळटा दुसऱ्यांक देवाच्या राज्यान हाडपाक, आतां तो एके भाशेन तयार जाता. आनी भाव भयणीनो, जो कोण देवाचें उतर परगट करूंक वेता ताका खूब त्रास भोगचे पडटा. थोडो लोक तांकां नाकारता, थोडो लोकांक तांकां पयस कोत्ता, थोडो लोक तांकां म्हणटा म्हाका तुजें आयकोंक नाका, आमी इगोर्जेक वेता, आमी मिसाक वेता, आमी आयकोता तें आमकां बरें हा, आमकां नाका तुजें उतर आयकोपाक. आनी खूब लोक जो कोण देवाचें उतर परगट करूंक वेता तांकां नाकारतात. आनी भाव भयणीनो, जो कोण देवाचें उतर परगट करूंक वेता ताका खूब त्रास भोगचे पडटा. आनी जेजू म्हणटा तुमकां जी तुमी भावार्थ धरतात मुजेर, तुमकां हें सत्य कळत जाल्यार तुमी केन्नाच बसून रावची ना. कित्याक तुमी जाणो लोक तुमकां नाकारतलो, खूब लोक तुमचे उतर आयकोपाक घेवचो ना, आनी तुमी अशेंच तुमच्या जिवितान अशें घडलां म्हणून तुमी आतां भायर वेचिनात जाल्यार तेन्ना तुमच्यान आनी आमच्यान म्हज्यान भावार्थ धरूंक जायना. कित्याक जेजू म्हणटा ह्यो सगळ्यो वायट परिस्थिती आमकां भोगच्यो पडटा देवाचें उतर परगट करूंक. लोक आमकां नाकारता, पयस दवरता, आमकां वायट करता. आनी तेच भाशेन भाव भयणीनो, ह्या खारव्यांनी हें सगळें नुस्तें घोट धरतना अशें भोगलें म्हणून जेजू तांकां आतां विचून काडटा आनी देवाचें राज परगट करपाक तांकां तयार करता. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकलां, आमी आमकांच विचारया, आमी खारवी न्हय, आमी सगळीं खारवी न्हय, हांव खारवी न्हय, पूण भाव भयणीनो, आमी जाणो कितले त्रास भोगतात खारवी नुस्तें घोट धरपाक. तेच भाशेन देवाच्या राज्यान आमी खरेपणीन जेजूचे भावार्थी जाल्या तर आयज आमी खारवी जावया आनी लोकांक घोट धरपाक आनी देवाच्या राज्यान हाडपाक, ज्या भाशेन जेजून म्हणलें पेद्रूक आनी आपल्या भावाक आंद्रेक, ताका कितें म्हणलें, म्हज्या फाटल्यान येयात आनी हांव तुमकां मनशांक धरता तसले खारवी करतलो. जेजून आमकां सगल्यांक जी आमी ताजेर भावार्थ धरता आमकां खारवी केल्यात, मनशांक घोट धरता तसले खारवी केल्यात. आयज हें काम करपाक आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरुंदरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेता.